आमच्या सगळ्या साळगांवकरांच्या वतीन कॅनरा रोबॅको ह्या कंपनीक आनी तेंचे CEO रणजीश तशेंच गोविंद आनी तेंचे सगळे टिमीक मनाकाजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की तेंचो जो इनिशिएटीव आसा गर्ल चायल्डाक सायकल दिवपाचें म्हाका दिसता खरोच बरो इनिशिएटीव. आमी जेन्ना म्हणटा की वुमन एम्पावरमेंट आनी हेज्या बद्दल आमी जेन्ना फुडें वचून स्टेप्स घेता ह्या कॅनरा रोबॅको कंपनीत आमचो चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल प्रमोद सावंतजी यांचो वाडदिवस आशिल्लो. ते दिसा सडनली येवन तेंच्यांनी डिक्लेअर केलें की आमी साळगांव मतदारसंघाच्या चेडवा भुरग्यांक सगळ्यांक आमी 50 सायकली दितले म्हणून. हे तेंचे जे हें आशिल्लें त्या सगळ्यांनी आमी वेलकम केल्लें आनी आयच्या दिसा तेंच्यांनी ह्यो सगळ्यो 50 सायकली हाडून आमच्या भुरग्यांक म्हाज्या ऑफिसा कडेन वाटल्या. हे इनिशिएटीव बद्दल तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. हे कॅनरा रोबॅको जी कंपनी आसा तेचे CEO आसात वायस प्रेसिडेंट हे थंय आयिल्ले आनी तांच्यांनी डिक्लेअर केलें की तांच्या CSR फंडाच्या माध्यमांतल्यान 50व्या वाडदिवसाच्या निमित्तान 50 सायकली ह्या मतदारसंघातल्या चलया भुरग्यांक दिता म्हणून. हांव तांचें अभिनंदन करता कारण हांव तांचे कडेन उलयता आसतना तांच्यांनी सांगलें की CSR फंडाच्या माध्यमांतल्यान वर्साक 5000 सायकली. कारण CSR फंड जो आसा प्रॉफीट जे घेतात तातूंतल्यान 2% पयशे हे कम्युनिटीक लागून मोडचे पडटात आनी तेंच्या कंपनीन ठरयलें की ते स्पेंड करता आसतना चलयांक लागून स्पेंड करप आनी म्हणून ते एवरी इयर 5000 सायकली ऑल ओव्हर इंडिया डिस्ट्रीब्यूट करतात. ह्या वेळार सुद्दां तांच्यांनी ठरयलें की मुख्यमंत्र्याच्या वाडदिवसाच्या निमित्तान साळगांवचे आमदार केदार बाप नायक तांच्यांनी इनिशिएटीव घेतलो आनी आपल्या मतदारसंघातले गरजवंत भुरगीं जीं आसात तांकां तेंच्यांनी दिवपाची योजना हांगा राबयली. कारण दिलें म्हणून सांगतकच ते ऑर्गनायज करचें पडटा आनी केदार बाप नायक हे सदोदीत बारीक मनशाक मदत कशी करपाक जाय सदोदीत धडपडत आसतात. मागीर सरपंच आसत ते सांबाळटा आसतना आसत किंवा इतर सामाजीक क्षेत्रांत वावुरतना आसत. आज एक बरो इनिशिएटीव आसा की चलयांक सायकली दिल्यो. तेंचें म्हणणें ते आमच्या CEO कडेन आनी व्हायस प्रेसिडेंटा कडेन डिस्कस करतले की 50 आनी आमकां दिवं जाय म्हणून. तांच्यांनी म्हणलें मागीर फुडल्या वर्सा पळोवया पूण एक जी धडपड ह्याच वर्सा पळोवया म्हणून सांगलें तांच्यांनी. पूण जी धडपड जी आसा दुसऱ्याक दिवपाक जाय कारण आमी हांगा पळयलीं की ज्या भुरग्यांची नांवां हांगासरल्या टिमीन सिलेक्ट केली आमचे पंच सरपंच हांगासरले प्रमुख कार्यकर्ते तांच्यांनी अशा पद्दतीची नांवां सिलेक्ट केली. खरोखरूच त्या भुरग्याक गरज आसा. आमी हांगा भुरग्यांक जेन्ना सायकल दिताले आनी फोटो घेताले त्या वेळाचेर त्यांच्या तोंडाचेर एक वेगळ्या पद्दतीचें हास्य आमी पळयलें आनी खऱ्या अर्थान तेच खरें सॅटिस्फॅक्शन आसता. खूब बरें दिसलें आयज हो कार्यक्रम आमच्या सगळ्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीक ह्या आमच्या माणकुली भुरगीं आसा तांकां मेळ्ळे. हे सगळे आयज चडांत चड वेळ काडून आमचो सदन भाई हांगासर येयलो ताका चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे निरुला ताकाय चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. गोविंद ताकाय चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आनी असोच तुमचो सदांच आमकां हातभार लागचो अशें तुजे कडेन मागता. देव बरें करूं म्हणटा. Well, good evening, friends. Thank you very much for the honor for being here. I'd like to thank all the dignitaries that are here for supporting us for the initiative. We'll continue to do what we need to do in terms of CSR activity and support Goa going forward. It's a state and a place that we all love, so we want to continue to support the girl child, which is the Prime Minister's vision as well. So we'll continue to do that. And thank you everybody.